चिंतपा जाय आमी आमच्या देशा खातीर कितें करता. आमी हुंचे फिल्डान प्रगती करू ना. आमी कितले मुखार पावलेले आसा. आमचो न्यूक्लियर ब्लास्ट जालो तेन्ना आमचे सँक्शन्स घातले. सँक्शन व्हडले देशांनी. आमी फाटी पडले. वयल्यान आमचे सायंटिस्ट आहात त्यांनी आनी इन्व्हेन्शन केली. आज आमचे मान्य प्रधानमंत्री जेन्ना मेक इन इंडिया एक कार्यक्रम आमकां दिल्ले आसा. लोकली तुमकां कॅपॅसिटी आसा आमचे भारतीय नागरिकांक तुम्ही सगळे हिंगाच करपाक शकता. हुंचे ते मळार आसूं दी, हुंचे ते फिल्डर आसूं दी, आमी भारतीय नागरिक आमी गोंयकार करपाक शकता. आज आमचे गोंयकारूय आख्खे देशान व्हडले व्हडले पोझिशनान आसा. अमेरिके व्हडले पोझिशनान आसा. विश्व हुंचे देशान पळयल्यार बरे बरे पदार आसा. म्हणजे आमी भारतीय लोक हुंचे वदान आमी कमी ना. आमी केन्नाच आमकां कमी आमी समजता. तेका लागून आमचे जे पोटेन्शियल आमी म्हणटा आमकां जी भितरली ताकद आसा केन्ना केन्ना आमकां फुल रियलायझेशन जायना. हे जातले आमी आमची ताकद रेकग्नायज केल्यार. आज जेन्ना इतली उत्साह आसा आख्खे देशान हर घर तिरंगा टू रिक्रिएट द नॅशनल स्पिरिट हे जो कार्यक्रम आमकां आमच्या केंद्र सरकारान दिला. म्हाका दिसता आमचे चडशी यंग जनरेशन जे आमी म्हणटा युवी पिढी जी आसा आमची ती आफ्टर इंडिपेंडन्स जाल्ली आसा. म्हणून तांकां फ्रीडम स्ट्रगल कितें आसलें, कशें जालें, कितें त्याग जाले ते खबर ना. पूण आज जेन्ना आमी इतले उत्साहीन हे मनयता म्हाका तरी खात्री आसा की तांकां बरे भाशेन कळ्ळें. आमच्या वडिलांनी येदो व्हडलो त्याग करून आमकां वेल फॉट फ्रीडम आमकां दिली. आज आमी तरी एक बरे स्कॉलान वयता. बरे इन्स्टिट्यूशन्स तरी आमच्या देशान आसा. आनी आमी फॉरेन युनिव्हर्सिटी सुद्धा हाडपाक प्रयत्न करता विथ टाय अप. म्हणजे आमचें शिक्षण एक दुसरेच मळार व्हरपा जेन्ना प्रयत्न चल्लेले आसा. आनी शिक्षण सगळ्यांक गरजेवंत आसा. लायफान कोण वयर सरतलो जाल्यार तेणी चिंतपा जाय आमच्या लोकांनी तरी इतलो त्याग केलो. आमी कितें तरी देशा खातीर करून दाखोवपा जाय. प्रगती करता आमी इतलो आमी विकास करता. म्हाका हांव केन्ना पळयता तेन्ना आज सोशल मिडिया व्हडले प्रमाणान आमच्या समाजान आयला. केन्ना कोणा पयले अशें मोबायला पळयत आसता. पळोवपा जाय, बरें आहा तें काडपाक जाय. पूण डोंट बिकम अ स्लेव टू युअर इन्स्ट्रुमेंट. यूज द इन्फॉर्मेशन फॉर गुड. आज नेगेटिव्हिटी चड येयल्ली आसा. वायट चिंतपाची, वायट चिंतना हाडपाचे मनान चड येता. आनी सोशल मिडियाचेर केन्ना केन्ना अथॉरिटीज म्हूण आसता, केन्ना केन्ना डिफरंट इन्स्टिट्यूशन्स आसता, तेंकांय केन्ना कातरबाजी जाता. हे जावपा जायना. तुमकां इतली हे देशान फ्रीडम दिला. त्याग करून आमच्या फ्रीडम फायटरान देश बांदपाचें काम करा म्हूण, बरें ते फुडें व्हरा म्हूण. नेगेटिव्हिटी हाडपाक न्हय, सगळें म्हणजे परते करपाक न्हय. हे तुमकां बरी ओळख आनी जाणवाय आसपा जाय. आनी तेका लागून हांव समजता तुमी तुमची जबाबदारी बरें पालन करतले. आनी चड करून आमचे यूथ जे आसा हे कंट्रीचे, आमचे नागरीक, की तुमकां फ्रीडम आसा म्हूण फ्रीडम एब्यूज करपाक जायना. नेगेटिव्हिटी हाडपाक वा दुसऱ्यांचे वायट करपाक. आमी सगळे देश कसो बांदपा जाय. क्वालिटी ऑफ लायफ जी हुंच्या सरकाराची आणि आमची प्रत्येक जणांची ते कामाक घुसले आसा तेची जबाबदारी आसता. टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लायफ by building infrastructure, by getting good institutions, by doing your very best in the institutions you serve, teaching the students well, getting them values, knowing, spreading knowledge, acquiring skills. आणि हे आमचे केंद्र सरकार वावुरता तेन्ना हांगाय आमचो सरकार जेन्ना वावुरता तुमचे कर्तव्य आसता. एक डेमोक्रेसीन वेगळे वेगळे विचार आसता. वेगळो जारूय केन्ना लोक ट्राय करता. आमी बडी पडपा जायना. आमी सगळ्यांनी चिंतपा जाय आपण आपले स्टेटी लागून कितें करतले, आपण शिकता ते इन्स्टिट्यूशना लागून कितें करतले, आपले शेजारी, नेबर, फ्रेंड, समाजा खातीर बरेपण आपण कितें दितले.
हे विचार येयल्यारूच आमचे हे जेन्ना आमी मुट्टा 75 इयर्स जे आमी सेलिब्रेट करता तेका आनीकूय व्हॅल्यू येतलो आणि तेन्नाच आमचो देश आनी फुडें वसत रावतलो. आज गोंया आमी वी आर ब्लेस्ड. आमकां तरी लिबरेट आमी मागीर जाले आफ्टर 2 प्लॅन पिरियड्स. वी कुड नॉट सेलिब्रेट वेन इंडिया एटेन इंडिपेंडन्स. आमी सॅक्रिफायस म्हणटा तो कितें तरी आमच्या मनान आसपा जाय. तेणी संकल्प घेवपा जाय. आमचे तरुण पिढी जी आसा तेणी संकल्प घेवपा जाय. येस आय विल डू समथिंग फॉर माय कंट्री. हांव बरें शिकतलें, हांव बरो दोतोर जातलो, हांव बरो सायंटिस्ट जातलो, हांव बरें शिक्षण करून स्पेसान वचपाचें म्हजें एम्बिशन दवरतलें. हांव देशाचो सगळ्याहून एक श्रेष्ठ नागरीक जातलो. हे तेंचे मनान आसपा जाय. आनी ते मनान तुमी हे सपनां पळयल्यार तुमी पयलीं सपनां आहा ती साकार करपाक तुमी शकतली. बरे कश्ट घेयल्यार. देर इज नो सबस्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. पूण म्हाका एक सांगपाक जाय,